नमस्कार आणि येवकार हांव महिमा तुमचे परत एक स्वागत करता बियॉन्ड द स्पॉटलायट ह्या कार्यावळीत. आयचो पॉडकास्ट म्हणजे सामको इंटरेस्टिंग जावपाचो आसा. आयज आमच्या वांगडा एक मानकुलेशे अशे गेस्ट सुद्दां येयला विथ व्हेरी फ्रेंडली आय मीन असो कपल जेका सगळो लोक पण आय थिंक हांसता तांचो कंटेंट पण लायक व्हेरी फनी कंटेंट आनी ऑल द वे फ्रॉम UK येयल्ली आसा ती आतां तेंचो टायम काडून हांगासर. येवकार तुमकां दोगांयक बुशू आनी डॉल्मा. Thank you so much. Thank you. कसो चल्ला तुमच्या गोंयान येवन लायक आफ्टर सो लॉंग बाय जावन? Tam bare. It feels very good after 3 months of giving birth to her, coming back to Goa, back home, getting all the help required. So it's very nice. And we are back after 1 year. Kaza zain London gelo tenna एक वर्स January जाल म्हाका वचून. आणि थँक्यू तुमकां आमकां इनवायट केलें गोंया. सो टेल आमी म्हाका दिसता स्टार्टिंगच्यान आमी विचारूया लायक कसो हो कंटेंट क्रिएशन तुमचो स्टार्ट जालो. लायक पयलीं तुमी कपल म्हणून स्टार्ट केल्लें कंटेंट क्रिएशन. नाव यू गायज आर मॅरीड आनी हे माणकुले बाय. सो कशी ती जर्नी स्टार्ट जाली तुमची? लॉकडावना टायमाचेर जायत रिल्स येवपा लागलो न्हू. लोक टिकटॉकाचेर सगळे आनी आमी स्विझर्लंड आसतालीं. So that time I told him, I said, let's do something, na content, not for the fame's sake, but time pass लागून घरा कडेन कांय ना न्हू करपाक. सो तो हितू इंटरेस्टेड आसुना. हांव डान्सा हितू आशिल्लें आनी ही वॉज इन टू म्युजीक. सो एट वन पॉयंट I think rap, while writing your raps. Yeah. So he was writing his rap. So at a point it was like he was getting frustrated after coming back to UK. He started getting frustrated saying that तेगे म्युजीक हें जावपा लागला, मोटिवेशन मेळना. म्हणजे दिसा 1-2-3 लायन बरय एंड पुट इट अप 15 सेकंड असो जावं, यू जस्ट पोस्ट इट. कोण पळोवंक नाका, एक व्यू पासून मेळ्ळ्यार नो प्रॉब्लम, तूं पोस्ट करीत राव म्हणून. सो देर वॉज वन लायन he wrote 4 lines and we had a fight on about something I don't even remember. Yeah, so he said, okay, I'll buy you one ice cream or bubble tea or something, and we were sitting up in the food court. He said, I'll read out the lines. Yes, I'm not interested to listen. So he put the camera to record himself. So he put the camera there and he was just saying those lines to me, and my response was coming up because I was already angry with him. That got recorded and then that was posted, and overnight we saw that it got like already 100K views overnight it went. So from then we started off our journey. दिसता गायला तो आमचो पा. लायक फॉर नो रिझन लायक तुमी पोस्ट केल्ले आनी व्हिडिओ व्हायरल. एक्झॅक्टली. तेच्या पयलीं अशें कोण तेजे बारा डान्स मागीर म्युजीक बी आसतालें, बट आय थिंक सगळीं लायक जालें. लायक तुमकां तेन्ना कळ्ळें की बाबा आतां आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो लायक फर्स्ट व्हिडिओचेर. मागीर तुमी नेक्स्ट स्टेप कितें घेतलो? लायक चिंतलें तुमी बाबा आमी स्टार्ट करया व्हिडिओज काय कितें? Yeah, but then it was like more of focus की तेगे रॅपाटीन. की तो सेम, इट वॉज लायक सेम माय रिप्लायज वूड कम, ही वूड रायट अ रॅप. सो तेजे सेम कंटेंट दवरलो आमी. पूण इतू चिंतूना की वी वील रीच दीस फार. इतू चिंतूना आमी, इतू दीस फार वी वील रीच. वी थॉट लायक ओके कितू म्हूण लोक पळयतली. एक टायमाचेर बोर जाता न्हू, कितें कंटेंट कितें काडपाचें कांय समजना न्हू. पूण तें जायत गेलें इट केप्ट ऑन एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड टेलिंग अस, मोटिवेटेड ऑल द मोर. आनी मोटिवेट करपा लागले, नेगेटिव्ह कमेंट येवपा लागले, पूण आमकां तें फरक पडना बिकॉज वी वर एन्जॉयींग वॉट वी वर डुईंग. सो बारीकसो स्पार्क जाय पडटा. लायक आतां हितू टायम म्युजीक ट्राय कोता, आजू पासून कोता, जायना जाल्लें. मागीर तूं एक टायमार डिमोटिवेट जाता, बट तूं एशें करून कितें क्लिक जालें न्हू, तुका ऑटोमॅटिकली तूं डबल पावरान येता की समथींग कितें तरी चलता. सो लेट्स सी कितें जाता तें. आनी मागीर तेशें करून करीत रावलो आमी. बेसिकली पयलीं अशें करून रॅप बरयतालो, ते रिप्लाय कोताले. मागीर अशें करून आफ्टर सम पॉयंट ऑफ टायम लोक बोर जाताच. लायक इट्स लायक अ सिजन. आतां पावसा सिजन गेलो मागीर वता येता तेशें करून. सो कॉन्स्टंट चेंज अशें करून करीत रावपा ट्राय कोताय आमी. कित्याक सेम चोयन ते बेजार जाताय, सेम फेसिसूय चोयन बेजार जाता. सो वी ट्राय टू आतां आय थिंक ऑलमोस्ट आमी लास्ट स्टार्ट केलो आय थिंक इन 2022. सो नाव 2026. सो या. बट पळया कशें आहा तुमी लायक आमकां खबर आहा लायक गोवन जशे UK आसात, लायक तुमी कपल एक आसा आनी एक कपल आसलो, आय डोंट रिमेंबर द नेम. बट तुमचो कंटेंट मातसो लायक इंट्रस्टींग, लायक एडिक्टीव कसो आसतालो. लायक तुमची झगडी जाताली, तूं तेका मनयतालो, लायक ते तुमी लायक कशें चिंतलें की बाबा करया आमी रिकॉर्ड हे? So those are based on true events.
those are incidents take place, and I'm like, the next day after the fight is resolved, I'm like, let's make this as a content. Let's take this as a video. This happened yesterday, and you remember? Let us record this. So maybe I was the one going and modifying him, or he was upset, but I would turn it around. We would change a little tweaking here and there. Based on any other, family. We were here in Goa, so many things happen. So here and there. एक इन्स्टंट हा वेर हांवें एक आयस्क्रीम घेवन येता आनी तेन्ना ते म्हाका सांगता रिकॉर्ड कर बिकॉज म्हाका खबर आसना तें कितें करता तें आयस्क्रीम घेवन गेले आनी हांव तेका दिता आख्खी आयस्क्रीम खायला ताणें सो दॅट थिंग ऑल्सो इज In one bite. तेगे तोगले आनी ऑलरेडी एक आईस्क्रीम it's like a small how you say that, like That is mango what dolly it is. choco what's it called? Chocobar. Choco That small candies. Yes. not candy, those mango dolly Sticks. type. Yes, Okay. sticks, yeah. Okay. So he said I said there's one more. He's like, no. He said record. I said just record. I'm not record my makeup, and I was doing actually makeup. Record. I bet the whole thing. It was his just आपण एक घास reaction. मारतले आनी एक बरोसो अशें स्टोरी घाल्या अशें म्हाका हें केलें ताणें आमचे आख्खो खायला तेशको क्रिएशन कंटेंट तेशको क्रिएशन सो कोणागे तकली कित ना कित चलता So but then like तुम्ही जर पोस्ट करताले पळय लायक तुमचे फायट्स आर्ग्युमेंट्स घरा कडल्यान तुमकां फोन येवंक ना बाबा तुम्ही कितें घालता or whatever मागेला like reaction. Starting sound etale, obviously. I think your mom dad was a little chill. Yeah, they knew like videos or whatever. But so they would contact me if there was like, okay, we're using a bad word. Suddenly a bad word would come out, or I'm fighting with him, or I'm saying like, "Tuji mind chik kazar," I would go and they were like, "Why you're saying that?" If I'm even say like the other day, like shot some content, and I said it's going to be posted soon. I say like, "Tuj pai," I say, "Tuj pai." I say, "Papa, why you want to say that, Papa? Just relax." So they asked us. Yeah. Parents are always there. They are not stopping you, but they feel protective. कि आपणाय भुरग्याक कोणे कितें म्हणल्यार they are feeling protective about it. मागीर So, मम्मी yeah. आजोबा सांगत म्हाका हय. आपणाक सांगता म्हणटा आपणा व्हिडिओ काय नाका आपणा ती हिंसात ते लायक अटेंशन लायक ना तेका ती अटेंशन लायक ना माय डॅडी तेगे फ्रेंड सांगताले पयलीं म्हणटाले म्हणजे कित कोता कितें करता, हय. Like they judge you. एक्झॅक्टली तेच. until unless they don't see the हय. results तांकां सोमतो सक्सेस दिसना तो हय. but हय. it takes time. So I think more than success, I think it's more of protectiveness जे येता तेंचे मदीं. So they've not seen that thing ना कि बाबा from video now things have changed. Before it was only work, TV. तेच हय. All whatever happening on TV is like, okay, it's nice, on newspaper. Now it's all about social media. So for them, that change is completely different. Correct. They don't, but they'll watch other people's. Huh? Everybody else's ad, every bloggers, everything, everyone's is fine. But in their own house, they're like, okay, my children are doing it. Will somebody say something? They're more of protective. I would say that. Correct. आणि ऑल्सो चोयताय आणि मी सांगताय ना आपण ते सबस्क्राईब केलं ना We have seen you in many roles. Like आता तो आजयेचो तू रोल हय. करता. It was like your own idea or कशें कितें? So that concept started from Amche Tepar. We were so tired of hearing that because every time people were like, Amche Tepar estalo bhai, Amche Tepar eshkotale, teshkotale. I'm like, thought them gelo. Like literally, I used to be so irritated. Thought them gelo. So we utilized that as a concept. That Orange 90 also, when I came to Goa, when we were doing content, when I came down to Goa, my granny gave me that 90. So I was searching for something to wear where I can look like my grandmother or like at least an elderly lady. So originally it was a Mai's role, but it went on to become his mother's role now. Yeah. So that Orange 90 is in every videos that I wear it because I consider that like a blessing given by my grandmother. And when she was alive, I was wearing it, and now also that she passed away, I'm going to continue wearing it no matter what people say. Yeah, so that is how the story of my character started off with. सो हे सगळे सायडीक दवरून म्हणल्यार तो सिंगर आसा लायक आमकां खबर तो प्रोड्यूसूय करता बट तूं कितें करताले बॅक देन इन UK लायक आसा सुद्दां So back in UK, माझे profession actually hospitality. Okay. Back then when I first went to UK. But over here, back in Goa, before I went to UK, I was into dance, full-time choreographies or full-time performances, shows kartale. So I was busy into all of that. We used to start from 10 o'clock in the morning, sometimes come home at 1 in the late night and stuff. So yeah, besides that is what I used to do. Now my profession in UK is into activities. So basically I'm
I'm in charge of activities for dementia patients. Okay. So it's a care home where all these patients who are there, like dementia, you have fragile elderly, you have mental health patients. So my department is dementia. आणि तितून हांव अशें करून पळयता की दिसा तेंक कितकोन एक्टीव दवरपाचें, तेंचे फायल्स पळयता, तेंचे मेडिकल्स रिपोर्ट. सो बेस्ड ऑन दॅट आय क्रिएट एक्टिविटीज फॉर देम. Based on that, what is required for them to keep them busy. So all those is my at the moment. Yeah. सो तुका आमी तुजे रॅप सॉंग्स आयकल्या लायक चड बरे आसा लायक स्पेशली म्हाका पर्सनली खूब आवडटा. थँक्यू. बट देन लायक तूं कसो लायक कनेक्ट करता म्युजिकाक लायक अ सिंगर प्रोड्युसर लायक स्टोरी टेलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू यू लायक यू नो खंयचो सॉंग समज तूं प्रोड्यूस करता जाल्यार लायक हाऊ डू यू गो ऑन दॅट. बेस आतां नॉर्मली युजली अशें करून रॅप म्हणटा चड अशें करून ना गोंयांत. म्युजीक लव सॉंग्स अशें करून चड आहाय. सो मुगे थॉट प्रोसेस अशें करून आहा की समथींग डिफरंट दॅन द युजल. लायक तूं खुंयचें अशें करून म्युजीक सॉंग चोयलें जाल्यार तितून एक रेस्टॉरंट दिसती पडटलें तुका. There's nothing without the restaurant or आमी दोंगरार गेलीं. So I want to even आमगे कंटेंटा पासून we try to put in the daily common things की audience connect जाता. So when it comes to my music, rather than मुगे अशें करून स्टोरी आहा where my mom was not there with me, ती abroad आसताली. So I try to put that also. And I also want to, because मुगे थोडो ह्युमरूय आहा भितर. पयलीं कुइस्कला बी आसा मिमिक्री बी कोता हांव पयलीं. सो आय ऑल्सो ट्राय टू पुट दॅट इन माय सॉंग्स अ लिटल फनी. लायक मुगे सॉंग्स जाय तीं अशें करून तुका नॉर्मल आयकपा मेळपा ना. एक सॉंग आहा मुगे लवडी मू तें सावंडींग बरें आहा तें बट स्टील पीपल ट्राय तें उतर पासून घेवपा इट्स लायक अ बिग थिंग फॉर देम. करेक्ट. सो तेशें कोन्न आहा. सो ट्रायींग टू ब्लेंड आनी फायंड अ परफेक्ट सावंड. रायट नाव कोंकणी म्युजीक सीन इज बूमिंग. रिसंटली सॉंग्स बी येयले ती बरी येयल्या. करेक्ट. So something तेशें कोन्न कितें हांव ट्राय कोता. All the songs that have gone good are I think mostly singers. Rap song एक आजो पासून अशें कोन्न बरें पावरफुल अशें कोन्न इम्पॅक्ट करूंक पावलो. सो ट्रायींग टू फायंड दॅट थीन लायन. कितें खंय मिस जाता तें. करेक्ट. सो बट तुवें तुजो प्रोफेशनूच हो आसलेलो लायक आर्टिस्ट लायक कितें पयलीं कितें आशिल्लो तूं बिफोर दिस. पयलीं मुगे तेका लागून थिंगासून येता मुगे आतां कॅरेक्टर बिकॉज म्हाका हांव सेल्सां इवन आतां UK एज इन लायक हांव फ्रंट ऑफ द हावस आसता. वी हॅव टू टॉक टू पीपल. बट तेज्या पयलीं हांव तेशें कोन्न आसोना. मुगे बॅकग्रावंड आहा तो फायनान्स. सो फायनान्साय कितें इधर तेगे बुक्स घेवन आसताले आनी ना जाल्यार ते सिस्टमाचेर बसून आसताले. मुगे हे तो आहलो कितें म्हणटा तेका गोल लायक टू गेट इन एन ऑफीस. एक 9 to 5 केलो आनी हांव गेलो घरा. बट तेदो म्हाका आय डीड नॉट फायंड माय सेल्फ. आनी इवेंच्युअली म्हाका कळोन येयलें की आय कॅनॉट स्टे एट वन प्लेस ऑल्सो. की हांव हिंग एक हाफ एन आवर रावलो देन आय हॅव टू बी एट समवेअर सम अदर प्लेस. सो भरपूर ल्हान आसतना मुगे मामान म्हाका पयले पाट स्टेजार व्हेल्लो. when I was on 4th standard कितें एकू डायलॉग आहले मुगेले and I was fully prepped for it. सारको घेवन वचोन ते डायलॉग बी म्हणया गेलो. I think from that time onwards मुगे तें तकलें आहलें बट मे बी घरा वचोन तितून मोटिवेशन आसना आहलें म्हाका टू गो इनटू माय क्रिएटीव एस्पेक्ट. सो आतां when I got the opportunity हांव म्हळें let's try it. कित्याक रिग्रेट म्हाका दवरपा नाका एट द एंड ऑफ द लायफ. काय एक ऑपॉर्च्युनिटी आहली करपा आहली. कित्याक ही आतां इवन आर्टिस्ट आय थिंक यू हॅव टू बिकम वेन यू आर व्हेरी यंग. जितू तूं ओल्ड जाता तितू तुका आनी रिसर्च करपा पडटा. एक्सपिरियन्स गावता तुका. या सो तें चिंतिल्लें की म्हाका रिग्रेट दवरपा नाका आनी आय थिंक आय नीड टू. आनी एके बुशू लागून म्हाका मातशें हेल्प मेळ्ळा बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ओपन अप जावपा. सॉंगा मुखार पयलीं सॉंगा अशें करून स्टार्टींग करता हांव अशें करून 4 फावट कॅमेरा चोयतालो. म्हणल्यार कॅमेरा चोयनाका 4 फावट कॅमेरा चोय. बट आतां हांव कम्फर्टेबल. काल हांवें सॉंग शूट केला मारगांव. तेंय बी तुका सांगू बातलोप घान रेड बातलोप आख्या मडगांव भोंवलो काल. रेड बातलोप बसीचे उंच गेला फॉर शूट. मागीर गांधी मार्केटां थिंग आख्या लोकां मद नाचोला. सो दीस वॉज नॉट मी. आतां म्हाका आनी एक 5 वर्स पयलो मुखार व्हरू आवय हांव केन्ना भायर वचोन आहलो तेशें कोन्न बी कितें करपा हांव खबर आहलें. सगळें चोयता म्हाका बट नाव आय एम कम्फर्टेबल एज कम्पेर्ड टू बिफोर. बट देन यू हॅड इंटरेस्ट इन म्युझिक. नॉट बिफोर. आतां रिसंटली घरा मुगे एक नायकी सॉंग आहा. नायकी एक सॉंग आहा मुगेलें तितून बिफोर
आमगे स्टेट तितू बरो नासली आमकां एक रेडिओ आहलो 8th स्टँडर्डाक डॅडीन एक रेडिओ आहलो आमी भरपूर हॅपी आहलो सो तो रेडियाचे हांव सॉंग्स आयकतालो सो सॉंग्स बी आमकां टेलिविजन नासली त्या टायमार सॉंग्स वर द ओन्ली थिंग जे आमकां आमगेले कितें म्हणटा तेका मूड हें करपाक बरो करपाक सो सॉंग्सा थ्रू आय यूज टू लिसन आलो आतां युजली पासून बायकार पासून जाल्यार हांव इयरफोन घालून वयता विच म्हणजे अंकल बी सांगता अरे थिंग फाटल्यान गाडी येयला तूं दिसती पडपाना बट स्टील आमगे इयरफोन्स आसताय कारांक म्युजीक आसता सो म्युजीक इज समथींग दॅट वील लीव विथ मी फॉरएवर या एंड आय लायक टू प्रोड्यूस स्टुडियो अशें करून कितें वर्ड्स घालपाची म्युजिकाचे आय लायक दॅट सो आय रायट म्हाका प्रोडक्शन कोणा फायनान्सा पाटी प्रोडक्शन शिकलो जाल्यार बरें जाता आहलें बट प्रोडक्शन कोणा म्हाका बट आय रायट लिरिक्स या सो हे सगळे सॉंग बरयता हांव बरयता सो आतां फ्युचर प्लॅन्स कितें अपकमींग प्रोजेक्ट्स बीन कितें येवपा आहा जाल्यार आमच्या ऑडियन्साक मातशें सांगचें तुवें सायबा तूं म्हाका पाव सो दीस इज द फर्स्ट सॉंग जें प्रॉपरली शूट केलां अदर देन हांव बिस्तो अशें करून सॉंग्स बिस्ते खंय शूट कोतालो आनी गातालो बट हे पार्ट प्रॉपरली शूट केलां आनी बरो एक मॅसेज आहा ते म्युजीक विडियो ही म्हाका मुगे काजरा थ्रू मेळ्ळी when I was getting married is basically हे म्हणटा न्हू दहेज देणे सो द सॉंग रिलेटेड टू देणे सो बेसिकली मुगे मायक पायक देणे जाय आनी मागीर तें कितकोन ते कित आख्खो तो एक म्हणटलो आनी तेच फाटल्यान इन फेब्रुवारी हांवें आनी एक म्युजीक विडियो शूट केला मारगांव म्हणून मारगांव इज अ प्लेस जी हांवें मुगे आख्खी हाफ लायफ काळ्या आतां आख्खी लायफ म्हळ्यार जाता मारगांव काळ्या आनी तितूंकूय मातशें हांव एक डिफरंट कितें म्हणटा तेका कॉस्ट्यूम घालून आहा मडगांव भोंवता लोक सगळे म्हाका चयताले सो मारगांव येतलो फेब्रुवारी आनी आतां मुगे सॉंग येवपा आहा तें सायबा तूं म्हाका पाव हांवें एक व्हिडिओ घायलो त्या सॉंगाचो ट्रेलर घायलो ट्रेलर आवट आहा तितून हो आहा जॉन डिसिल्वा आहा सो तेका एक बरें डायलॉग आहा तो इम्प्रॉम्प्टू कोता इट्स व्हेरी ऑल्सो हांवें फर्स्ट टायम जॉन डिसिल्वा बारा काम केलां आनी तुका सांगो इट्स फन टू वर्क विथ हिम म्हाका सांग हांव मुगे वन ऑफ द बेस्ट शूट तेज बारा सो तेगे एक क्लिप घायलें रिगार्डींग रिलेटेड टू माय सॉंग नाव देर इज ऑल्सो अ मूवी दॅट्स कम आय सायबा सो आय थिंक देर इज कोण आमकां विचारपा लागलो वेन मुगे क्लिप चोयन की टायटल सेम आसा वेन इज दिस मूवी रिलीजिंग दिस नॉट अ मूवी दिस माय सॉंग सो कसो आसलो एक्सपिरियन्स लायक बरोवच्यान ओ फूल शूट बरयता तेदोणा चिंतू ना की हे भाशेन व्हिडियो येतो मू बट बॅक ऑफ द मायंड आहलें बरयलो हांवें तें सॉंग एटलीस्ट म्हाका स्वता 1 वर्स पयलीं आनी अशें करून सॉंग नायटी लायन अप हांवें बट ओन्ली थिंग इज यूके आसतना मातशें डिफिकल्ट जाता टू अरेंज एवरीथिंग आनी थिंग एज कम्पेर्ड टू गोवा मातशें एक्सपेन्सिव आसता हिंग मातशें बऱ्या पडटा तेच बजेटाचेर यू कॅन डू अ मच बेटर क्वॉलिटी व्हिडिओ सो तेका लागून हिंग मातशें बऱ्या पडटा आनी हे पाटी टीम मेळ्ळी ती म्हाका बरी मेळ्ळी आय एम व्हेरी हॅपी विथ माय टीम एंड माय सपोर्ट सिस्टम माय वायफ कित्याक हांव आय थिंक शी तें अंडर प्रेशर बरो काम कोता एज कम्पेर्ड टू मी हांव रोखडो फ्रू जाता हय सो आय एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर सो आय गिव मोस्ट ऑफ द क्रेडिट्स हांव तेका दिता एज इन लायक माय पर्सनॅलिटी चेंज ऑर इवन माय सॉंग्स एंड एवरीथींग शी इज ऑलवेज देर बिहायंड मी guiding me so I think song possible जाला because of her itself कित्याक I'm never a good planner ते म्हाका सदां सांगतात आपण हितून सरप्रायजीस तुका कोता आनी तूं मागीर एक पास सरप्रायज करना म्हळ्यार आय कॅनॉट प्लॅन प्रॉपरली सो तेका लागून हें सॉंग कंप्लीट जालें दिसोत म्हाका इवन मारगांव हांव सुसेगाद आहलो बसून सो इज लायक यू टायम आहा तुकडे कितें कोत्ता तूं सो कॉन्टेक्ट करून लास्टा सॉंग जालें सो तुमी पयलीं प्लॅन केल्ले की बाबा आमकां युट्यूब व्हिडिओ करपाक जाय म्हणून वो लायक शूट बीन फॉर द सॉंग yeah. येस जायतीं सॉंग आहाय मुगेलीं जी तेंगे सारके हेच नाय आनी आमगे ऑडियन्स आहा तो ऑडियो कन्झ्युम कोना चड विज्युअल्स जाय तेंकां सो विज्युअल्स जायतीं सॉंग आहाय जेगे विज्युअल्सू नाय सो जे भाशेन म्हाका टायम मेळटा ते भाशेन हांव आय विल ट्राय टू रिलीज इट एंड ट्राय टू गिव समथींग डिफरंट ऑफकोर्स मुगे मोटो तो आहा की do something different rather than doing the same thing. Maybe I like cinematography आणि म्हणजे as in like storytelling बी म्हाका like भरपूर like जाता म्हाका acting I act myself so I like to act आणि
या समथिंग डिफरंट दिवपा ट्राय कोता एवरी टायम. सो आफ्टर दीस लेट्स सी कितें करपा तें. बट तुवें चिंतलां आतां फूल टायम करपाचें हें लायक टोटली इंटू म्युजीक? फूल टायम म्हळ्यार ऑल्सो वी हॅव टू थिंक अबाउट सर्वायवींग एज वेल. येस. So someday when music starts working, then जाल्यार I think I'll be हांव चड क्रिएटीव आसतलो if I'm totally into music. Right now थिंग काम कोता तें म्हणजे मागीर तें एक सायडीन क्रिएटीव एस पार्ट आहा तो थिंग हें जाता वेनीश जाता काबार जाता. बट इफ टोटली हांव जरी तर म्युजिका थ्रू करपा लागलो देन आय कॅन गिव अ लॉट ऑफ डिफरंट स्टफ जे मुगे तकलें भोंवत आसता. समटायम्स यू हॅव टू ऑल्सो बिकॉज some things are out of your budget, so you have to compromise and stay into that thing. But yeah, एक दीस तुमकां बरो कितें प्रोडक्ट दितलो. श्योर बेस्ट ऑफ लक फॉर दॅट. सो घरा कडेन चड कोण उलयता लायक म्हणजे अशें की फोनार चड ना बट घरा कडेन चड उलयता लायक विडियोजान तुका दिसना ते उलयता कशें हां. बट बिहायंड द कॅमेरा लायक उलयता कसो पळय दीस वन हेजे बरें मुगे तोंड ओपन जाता. I got he keeps talking. I'm like, keep quiet. And जेन्ना लोक मेळटा पळय ताका, you're so quiet. I'm like, yeah, come at home and see. सो टेल मी लायक वन गोवन थिंग जितूर तुमी ते सोडू शकना लंडनान रावन सुद्दां लायक ते जायत तुका लायक दॅट गोवन थिंग लायक कितेंय आसूं शकता लायक Full- फूड ऑर एनीथिंग. Full heartily putting in Inga Ravasud Yeah, Ravasud, Maksad. yeah, full heartly Everything putting about Goa. I'm literally there because of him. He's there in UK and I can't do without him after meeting him. UK आसताले तेन्ना हांव बेश्टें वचून येतालें हांव एक ते केन्ना रावन आले UK केन्ना रावनासलें एक 2-3 म्हयने वयतालें कळ्ळें. वेकेशन. काम करताले थंय आनी येतालें परत ऑफ सिजन हांगा आसतालें न्हू आय हॅज टू गो देर. सो आतां तेका लागून हांव हेतू टायम रावला थिंगा इट्स बिकॉज ऑफ हिम. ताका सांगिना तूं म्हाका रातीको पासून म्हूण म्हाका कांय नाका म्हण सोमतें खाटी पोटी बांद येता म्हणे घरा. आय थिंक एक फियर आहा की हिंगेल्या कितें कोतलो बिकॉज कांय आयडिया ना न्हू हिंगाची. हेज्या पयलीं जॉब सोदून मेळना म्हणटकीर मागीर लास्टाक थिंग वचप पडलें. सो नाव पोतून येयलो आनी पोतून तोच सिच्युएशन जालो. सो आय थिंक मुगे तकल्या भितर ती भिरांत आहा. बट लेट्स सी वॉट हॅपन्स. बट आमकां हिंग रावपा जाय. आमकां थिंग रावपा नाका. But कांय उमेद ना रावपा. besides that, it's all the warmth of Goa. घरामध्ये रावपा, your neighbors, which is you have people, Goan people around you, पूण तो warmth आसना. करेक्ट. त्या शेजाऱ्यामध्ये अशें करून कितें जालें, you know, anything is there, कोणाक कांय खबर आसना थिंगा. Even if प्रायवेट थिंग चड प्रायवेट आहा, चड प्रायवेट आसा. Even your एक incident सांगता तुका. I was living in a house. That time he was in Switzerland. I was staying alone. So I was living in one house, and we had almost 7 of us in single rooms, all single rooms. एक दिसा पुलीस येयले, घरा भितर पुलीस येयले, and they started knocking all on doors, and they called everybody out. And that time only he had arrived from Switzerland. तो परत आयलो सोडून. So that time he was with me. He was at his place in London. He was at his place, and I was at my place. I called him up. I said, "Police are here. Please come here." म्हाका भिरांत दिसपा लागला म्हणून. They told us to stay inside the room. तो आयलो, भितर आयलो, रुमा आयलो, रुमा रावपा लागलो. पुलिसान called everybody out, put everybody inside. कितें जाता कांयच कळना. आनी opposite my room, there's another room. One English guy was staying there. So taxi driver. हय. तो त्या रुमार रावतालो. He died past 3 days, and nobody knew that he's dead in the room. आनी ते येन कामा बीन येन वयता. हांव कामां बी वचून बाकी येता. एक्टिविटी चालू आहाय. ते तो कितें करतालो, वी वर वेरी गुड, मी एंड हिम. आय टू कुक फूड फॉर हिम एंड ऑल दॅट स्टफ. मदीं कितें जालें त्या दिसांनी ही टू कीप द विंडोज ओपन. सो ते वास बी कितें जालें कांयच येवना बिकॉज इट वॉज विंटर टायम. So it's like a one house with 7 rooms. One house, Oh. right opposite. Like God. my door is here. Your second door is just where you're sitting. So that is how much private life is. Yeah. दुसऱ्या So तू रुमात कितें जाता कोणाक कांयच खबर दुसऱ्या आसना. रुमा मनीस मेलो आहा तू खबर ना. So that is one thing that I would say is very important. John मेळटा तुका, तू खंय गेला John problem ना. But people, I think warmth of the people. My peace. Peace, yeah. I think ultimately what you need is peace even after like earning so much. तू भरपूर पयशे केले पासून आनी at the end of the day तुगे मायंड शांत ना जाल्यार it's no point staying there. Correct. Peace हिंग मेळटा आमकां. Sorry, so serious आल्स म्हाका. हय. तें दिलें.
बट देन लायक अशें जेवण बी सगळें मेळटा अशें हय in लायक UK whatever we get here yes, like thalis and all yes like the same very good taste आतां उलयता आमी एकटो थिंग सामोसा एक येता तेंगे ट्रेनीक ट्रेनी भितर भितर सामोसा विकपा लागला बिहारी. पान विकपा लागला पान विकपा लागला There in UK? in UK आनी बस स्टॉपार येता सांगो बस स्टॉपार लिटरचे फोटो काडो हा हें हालू ती हा पिच मादायली ए बस स्टॉपार आतां गोंयकारां खबर कोत्ताय सॉरी आमी ते फाटी घालता सॉरी थाली मेळटा सगळें मेळटा तुका lot Okay. of thalis option सगळें no सगळें not मेळटा. an issue where we live in Hounslow you get everything South Hall is mini India only तूं थंय कळ्ळें. गेलें तू दिसपाकूच ना तूं म्हणा दिल्ली पावल काय म्हण आपण ओ yeah so it's not an issue only warm लायफ कशी लायक चेंज जाल्या बाय जावन लायक यू नो कंटेंट क्रिएट करपाक तितलो तो टायम लागता शूट करपाक हय. सुद्दां बट देन आतां हेवूय आसा सो कशें कितें मॅनेज करता तुमी I think challenging हांव म्हणटलें खरें सांग तुका चॅलेंजींग भरपूर Very- चॅलेंजींग विदाउट challenging. एनी वन सपोर्ट लायक तुवें म्हटलं ते कोणूच ना लायक पोवपा सारकें कोणूच ना म्हळ्यार आसा पूण ताची हॅबिट्स कितें आसा ते म्हाका खबर आसा न्हू like even his my mother-in-law that is his mother was very supportive कळ्ळें she's in UK with us only so ती सपोर्ट ती ऑफ आसतना ती पळोवपाक एवरीथींग आमी भायर वचून येता रोखडी पूण तेगे हॅबिट्स आसा म्हाका खबर आसा ते कित्या लागून रडटा कितल्यान न्हिदतले एवरीथींग आय नो सो दोज थिंग्स आर देर सपोर्ट बी आसा तशें करून कांय ना बट बिसायड्स दॅट आय थिंक कंटेंट क्रिएशन टायमाचेर कितें जाता की टायमींग मातशें जाता कित्याक आतां गोंया पावून जायतीं कामां आसता आमची करपाक बँकाची कामां जायती आनी दुसरी कामां आसता हेका पळोवपाचें बँका कामां करपाची भायली दुसरी कामां करपाची मागीर कंटेंट क्रिएशनाचे ऑल इट्स लायक इन वन टायम गो around 10 o'clock we are both dead we are like zombies pure zombies राती कोणा म्हटलें एक प्रकार इतू झोडी कोता राती कोणा कित्याक उठपा पडटा न्हू तूं उठ जाता मागीर ते करता दोगांयनी गाडी मारून उठटाय आमी एक मुखार गाडी मारता सकाळी म्हळ्यार दोगांय नॉर्मल कितें जाल्यार राती कडेन कांयच खबर ना आमकां सो न्हीद पडपा इज is the worst thing. Yeah. So if a content creation it comes to that is very challenging for us. So inga tinga kitkon ami to manage kota. He shoots vlogs. He script हांव बरयता कोणाकडेन उलोवपाचें हांव उलयतां but editing which is the headache part is he's shooting तो करता आनी मागीर even posting on all the platforms he does it. टॅक सारकें इम्पॉसिबल आसा सद्याक कितें करपाक बट वी हॅव सीन लायक स्टार्टिंगच्यान सगळें रिकॉर्ड करता तुमी लायक A to Z लायक Yeah. मिसींग पार्ट अशें कांय दिसना बिकॉज आय पर्सनली हांव जाल्यार बीग फॅन तुमचे लायक हांव खरेंच सांगता फकाणा न्हू लायक केन्ना येतली तुमी हांगासर अशें जाल्लें म्हाका Thank you. स्पेशली यू आर लायक सेम लायक इट्स लायक माय टायप लायक वायब आमची सेम लायक हा ऑल डे Thank you so much. सो हांव एवरी सिंगल डे खुशी केन्ना येतलें देन आय सॉ लायक तो फ्लायटी वयल्यान येता बायची फर्स्ट फ्लायट एंड ऑल हांव लायक सद्दां पळयता आतां पावली देन आय कॉन्टेक्टेड यू करया म्हटल्यार आतां Yeah, but all credits to him. आनी लोक पासून म्हाका म्हणटा की आमी बुशू म्हाका मेळपा येता हांव सदां म्हणटा ताका की क्रेडिट्स गोज टू यू कित्याक यू पूट मी इन फ्रंट तो रिकॉर्ड करता पूण बिहायंड द कॅमेरा कोण आसा ते इतले पळोवपा वचना फ्रंट ऑफ द कॅमेरा ही इज रिकॉर्डिंग मी रिकॉर्डिंग हर रिकॉर्डिंग द मुवमेंट्स सो या सो ऑल क्रेडिट्स टू हिम तेगे एफर्ट्स आसता इवन वेन वी आर डुईंग प्रमोशनल रिल्स आनी लोक विचारता तुमी चार्ज कितें करता वाय यू चार्जिंग दीस आय से इट्स ऑल हीज एफर्ट्स ultimately it's his efforts editing shooting एकल्याचेरूच पडटा हय it's not easy posting आणि मागीर ते बसून ते मार्केट करपाचे ते शेअर करपाचे it's very difficult it's like almost takes your it's like a job it's Correct. like your job that you're paid for or yeah so he does all of that in total and then side by side his music is there side by side he's taking care of us side by side other responsibilities are there so yeah it's a combined thing balance दोन्ही साइड इट्स लायक अ टीम वर्क टीम सो असो एक आर्ग्युमेंट जो तुमचो जाला बरीच व्हडली झगडी जाला बट कॅमेराचेर केन्ना तुमी तो शोकेस करूंक ना every day जायते लायक एनी इन्सिडंट लायक सामकी व्हडली झगडी जाला सामकी व्हडली I have not think of that I think some लायक उलोवंक बीन ना 2-3 दीस और एक दीस तशें कितें इतो दिस पूल केलना आमी केन्ना even 2 hours has not gone so Yeah. far by God's we grace try to sort it out within 2 hours yeah Either actually तो- पहिले बट एनी फनी इन्सिडंट लायक
कितें जालां असो? It's when we fight, no, next day when the topic is brought, no, none of us know why we fought. That is the worst part because I don't remember, he doesn't remember. 10 days later, the topic comes up again. I'm like, you said this. He's like, I never said it. And he said it sometimes. Either I said it or he said it. And then we are both like, no, you did not say it. I did not say it. Again, another fight has started of who said what. काय झगडी आसूंक ना हाटेबल केस्ता म्हणटाय पळय तशें तरी जाता आमचे मध्ये जाते आणि आमी बॉयज मोस्टली एबसेंट मायंडेड असते सो आमकां कांय फुडें आसना मागीर जाता झगडी आनी स्पेशली कितें अशें तो कन्फर्म करता न्हू ओके वील गो आउट फॉर डिनर वॉट एवर वील गो आउट आनी हांव सगळें रिजर्वेशन करता सगळें बूक करता मागीर तो म्हणटा आय थिंक यू नो आयज बेजार आय सांगलें तुवें म्हाका टुडे यू सेड अरे आय डोंट टुमोरो हॅलो मिस्टर वॉट एफर्ट्स आय हॅव टेकन अ बुकींग सो दोज ऑल्सो फायट्स हॅव हॅपन्ड एक्चुअली म्हाका दिसलो मुकडे जाता न्हू बट एक्चुअली हांवें कोणागे रील चोयलो तसो आनी कोण गायलो आहा सेम आमी सोरताय ते Yeah, so you should improve on the points, not be like, oh, that is similar points. म्हाका कळ्ळें की सगळ्यांक लागून इसरोताय म्हणून आमकां सो इट्स लायक फायन तो म्हणटा आसूं काय ना जाता जाता बट एक आनी एक गोष्ट ती आमकां युजली लोक येवन सांगताय की अरे तुम कित्या एज एन मोस्टली झगडीं बी आमकां जाताय चोय कित्याक जावडाय सो बेसिकली इट्स स्क्रिप्टेड आं होऱ्या झगड्या आमी आनी होऱ्या झगडी गायनाय आमी people have come and tell me तेका झगडी करून नाका काय बरो घोव मेळ तुका दिसता आसोता हांवें that is one way of saying it and people have actually commented you should be lucky you are disgraced woman you're a disgraceful woman like excuse me I came and fought with your husband I'm fighting with my husband सुखान तशेंच दुखान सुख हांव समाटा दुख तो समाटा सो इफ तुमकां तुमचो रोल स्वॉप करपाक जाय जाल्यार कोण सगळ्यान चड स्ट्रगल करतलो इफ स्वॉप्ड देन दोगांयनी स्ट्रगल आप आपल्या रोलाचे बरे आसा सध्या नो आय डोंट वॉन्ट टू स्वॉप इफ यू हॅव टू स्वॉप ऑल्सो आय थिंक बोथ आर गोइंग टू स्ट्रगल जें तूं करता तें हांव करपा पडपा ना आनी तें हांव करता तें तूं करपा पडपा ना मुश्कील आहा डिफिकल्ट आहा मातशें ही इज गुड इन हीज वेज आय एम गुड इन माय वेज इफ वी स्वॉप जालो बुश्टी डॉल्मा काबार थिंगा काबार बट अशी एक गजाल जी तुका तेजी आवडना लायक तो इरिटेट करता तुका और अशी एक गजाल जी तुका आवडटा दोन्ही एक एक सांग. सांगेल ती इरिटेट करते We are married for a reason. Irritate. बेजार आसा न्हू लायक when I'm irritated or mood swing चालू आसा I'm telling him don't irritate me आनी तेजें नांव घेवन काडटालें हांव एल्डन प्लीज डोंट इरिटेट मी तेन्ना why I'm like don't irritate just leave me alone. Is it universal or amgale to ade No, it's inbuilt in the men. Yeah, it is correct. Universal, right? I agree with that. It is inbuilt and sangta we're telling you by warning and you all say the women are what is that called woman is what we can't understand women you don't have to understand listen to the woman that is it as simple as that. Funny asta imagine like and my muta I thought you were just joking. Jokes irritate जाता हूँ irritate no that is the most irritating thing. Okay, last question. Okay, finish this sentence. Content creation is fun until you start fighting. Yes. until the client is like tomorrow give me the promotion till tomorrow. Yeah. सो अशें कितें म्हणजे लास्ट क्वेश्चन म्हणपाक एक्चुली म्हाका आनी एक याद येयलो लायक लंडनाक खूब जायती आमची लायक गोवन्स आसा तुका तुजे फॅन्सूय मेळटा आसतले असो कितें बरो फॅन मुवमेंट तुमच्या वांगडा जाला लायक फनी आसूं शकता लायक यू नो फॅन तुका तूं बुसू न्हू अशें सांगलें केन्ना कोणी जाय तेश कोन्न इन्सिडंट जाले एश कोन्न हेजे बट एक बेस्ट इन्सिडंट सो बेसिकली हांव नॉर्थाकूय गेलो आनी सावथाकूय गेलो लंडन लंडन एश कोन्न फनी ना बट गोंया एक हें जाला बेस्ट इन्सिडंट जाला म्हणटा गोंया जाला लंडन युजली एश कोन्न लोक मेळटाय हाय हॅलो हांव तुका चोयला हांव बुशू न्हू डोलमा न्हू एक पाट टॅक डोलमा म्हणटाय म्हाका बुशू म्हणटाय तेंक कळना तें दोनी नांव फेमिनिनेस जाताय न्हू ते टॅक डोलमा म्हणटाय इन्सिडंट काय पण झालं गोंयान अशें जालां आसतलें गोंयान लायक आय थिंक funny काय आसना but they are very lovely moments when they meet us they appreciate us धाकटी भुरगीं येताय they sing one of his song was there Soropita धाकटी भुरगीं येवन तेजी कांतार म्हणटा लोडी म्हणटा they start singing those songs then in London fans have turned to families so now we like they call us to their place we go to their place visit their houses
there's another lady, Antoinette auntie. She's in our neighborhood. So when she met me for the first time, she wanted to take a picture. She was so shy. Yes. Now she's become like a family to Family. us. कॉल करते कितें रांदलो बी आल्या Oh, ती दोन रांदून घेवन येता. Yeah. When I was pregnant also, I'm like studying 3 months. Doctor told me not to tell anyone. And when I went from here, I was already pregnant. So at that time also, I went. I was with high fever. He's alone at home. Then after that, we called her up. Like, don't know what to do. ती येयल्या care घेवपाक. But like she was a fan, but they have turned into family. There are more people out there who have turned into a family for us as fans. One Yeah. crazy incident जो ਜਦੋਂ हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कोना फर्स्ट पार्ट यूके सो युवा एल्सोय तेदो जालतो सो म्हाका खबर आसा बेसिकली तूं कोणा अंटील एंड अनलेस यू आर आउटसाइड मीटिंग पीपल सो जायते लोक मेळटा एश कोन आमकां बट हांव हूंय तरी गेल्लो म्हगे ग्रॅन्डमा हाडपा सो म्हगे ग्रॅन्डमा हूंय रिट्रिटाक गेल्ली म्हाका जाणा चांदोर हूंय तरी तें आनी भरपूर डीप चड घोराच न्हय सो एक जंक्शनार पावलो हांव देर आर 2 रोड्स नाव ओके आनी आतां म्हाका खबर ना खंय वचपा तें सो थिंगा एक मुखार बायल सांगतालें आनी तें एकू घर आहा सायडीन एक पासून घर ना आनी मागीर तें आपयलें एक्सक्यूज मी म्हळ्यार तूं खबर आहा ती थिंगसून सानमाता ती येयल्या हांव म्हळ्यार एक कडेन एक रिट्रिटा प्लेस सुद्दां तूं खबर आहा ती बगले येयल्या रिट्रिटा प्लेस सो तो मरे यूके रील घातो हांव म्हटलें खंय चोयता आनी तें एकू घर आहा आनी सायडीन घर नाय हांव म्हळ्यार वय वय ती बाबा ती थिंगां म्हणपा लागलें आनी देन शी हांव पावलो मागीर थिंगा सो दॅट वॉज लायक तेदो कळ्ळो म्हाका की आय डन समथींग ती पासून इट्स जस्ट वन हावस देर आनी ती पासून आमगे कंटेंट चोयता ही बरी अशें सान घेवन येयल्या even like my dad, right? He plays football. He still plays football. 60 plus years, so he plays football. Take friends behind. No, last year I put one reel where I say, "Oh Karmu," I say his name is Karmu. I say, "Oh Karmu." I was like a friend that started this. Oh Karmu, oh Karmu. So people knew me till they know me as my like in my father's name. But people now when they go around, they know my mother, they know my father, they know my sister, my brothers. They'll say, "Yo, Bushus, no." They ask about baby. They ask about. So those are the lovely moments that we feel blessed. Like they know us and they are praying for us and they've kept us throughout. And today, whatever we are is because of them. इवन काल पासून हांव एक आयस्क्रीम खावपा जाय सो हांव आयस्क्रीम खावपाक गेल्ले लेट आय थिंक 12 o'clock 1 o'clock. 1 o'clock Board hain. बोर्ड हायन थिंग बोर्ड पडटा तेका लागून बोर्ड पडटा मातशें भायर वचना काय म्हणून आयस्क्रीम हाडपाक गेलो आनी ते म्हणपा लागले आपूण येना आयस्क्रीम घेवपाक आनी तूं घेवन यो आनी मागीर हांव भितर गेलो मागीर ती एकटी बायल मेळ म्हाका ऑलरेडी ती म्हणटा बी करपा लागली केसां आतां बेसिकली क्वेश्चन्स आसाय ते केसां आनी बाय केसां केले मागीर आमगे मागीर तूं केसां सो मागीर थिंग एकटें चोड येलें मागीर ताणें म्हाका नांवान नोंद केलो आनी आपूण तुगे कंटेंट चोयता म्हजे बगले येयला आनी मागीर सांग म्हणटा लवडी लवडी हे सायडी हांव हांसोता ती बाय सांगता चल मरे कितू लोक अडगत तुका म्हणल्यार आंटी तें म्हण मुगे सांग म्हण गेला क्वायट फनी म्हाका अशें आतां एक एक अशें याद येता No problem. योर पापा इज रियली व्हेरी फनी Yes. I know which leader, Dr. Decent one, right? आय वॉज लायक तू तेका सांगता द फेक रुटीन ऑफ युअर्स आनी तो बाबडो ना इज लायक मग इतल्या हसला Mama also like, Bashwan is 5 o'clock in the morning. You're waking up. योगा करताय लायक इतलो फनी इतलो क्यूट लायक चड बरो लायक Yeah. चड तुवें तेका अशें अप्रोच केल्लो डायरेक्ट की बाबा तूं आमी रील करता तूं यो Oh, I already had this, no, Goikar Pons. I already had like your messages and all everything. So I told him, we are going to come on news, Papa. You know, you want an interview. Like, Makana kita. I said, no, Ray, they want like, you know, mother, daughter, and father. I said, you come and I'll take Mama later. So I said, you come. Then after that, we shot the reel. He's like, no. Baba, I'm not falling for your life. Tu camera bond karo palaglo. A song like cancel kor. Yeah, port mut palaglo. Loka port samat kar. Is it aha video चे पासून हा cancel कर मुट्टो सगळे. बाबा हे सगळे cancel कर एशको मुट्टो. जाणा हांव पयलं आता तुवें परत तुज्या मागीर दिसता भयणीचो घातलेलो दिसता न्हू All in one day we shot it Ah. without them knowing. So I took them all separately. So soli bitor asoni. All of them were inside. They were doing their own work. So they had no idea what is happening. So when they got to know, they said, "Oh, brother is left." I said, "Okay, all of you shut your mouth." I took my brother out. I said, "I'm going to take his reel." He also does content. Oh, So I said, I've seen that. Okay. So I said, "I'll take you." I said, "Come, I will take a reel." Then he did not know.
that we are shooting. Then he said, going for the news. I said, he said, okay, let me take a video again. I started, I thought you were lying about it. So he reacted on that. Yeah. But he is like too funny. Yeah. Papa. Thank you. Couple videos are done. We have now started off with mother series. I don't know if you saw that. Being a new mother. Yes. So being a new mother, I share my journey about what things are and how things are and how What people challenges talk. or anything, Exactly, yeah. all those things. So if you all have any other thing that you all like me to share, please DM us, let us know, and we will bring it out through your content so you all can enjoy it. आणि सेकंडली आम केन्ना प्लॅटफॉर्माचेर अशें करून थँक्यू म्हणलां फॉर दी ऑडियन्स. Yeah. थँक्यू वेरी मच की तुमी आमगे तमोन दाखयला आनी आम खूंय Paulai. पावली तुमकां लागून. सो थँक्यू वेरी मच. Yes. And thanks to you all also Yeah. for inviting us Inviting here us, for this yeah. podcast. I think it's my pleasure because हांव एज अ होस्ट म्हणून उलयना बट एज अ फॅन म्हणून उलयता बिकॉज खरेंच म्हाका लायक आय So लव sweet. युअर पर्सनॅलिटीज लायक बोथ ऑफ देम इतलें अंडरस्टँडींग आहा एकामेकाक अंडरस्टँड जावन घेता लायक इतलें सगळें जावन सुद्दां तुमी वांगडा आहा यू गॉट मॅरीड आनी लायक खूब बरें चला आनी ती पर्सनॅलिटी लोकांक सुद्दां आवडटा लायक तुमचे विडियोज भायर सुद्दां वयता आनी समहेर हांव सुद्दां खूब कनेक्ट करूंक पावता तुमच्या कडल्यान लायक म्हजो डे स्टार्ट जायना रियली आय वॉज लायक कित्याक घालूंक ना आयज हो जाता Please म्हणा कश कोण थँक्यू सो मच. आयज कंटेंट मेळना. लायक आयज कित्याक घालूंक ना इवन तुमचो तो तुमी येताले पळय ट्रिपाचो व्हिडिओ आय थिंक मातसो 2-3 दीस फाटीं फुडें Yes. जाताले ते एका Yeah. लागून So I was party like, खंय जाली. पावली आसतली आतां ती अशें जातालें म्हाका. So I was like, I'm very much like, you know, grateful for you guys. तुम्ही येयली thank हांगा you. तुमचो टायम काडून लायक अशें बायक घेवन वांगडा येयली बिकॉज इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज Yeah. एवरीथिंग Exactly, yeah. लायक सो थँक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much. Thank you for very much. having us. Thank you and your And entire you're team. very sweet as well. Yeah. Thank you. Yeah. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.